11 सुमार जी फेरी जी ब्रेकडावन जाल्लेली आहा आनी जे ब्रेकडावन जावपाचें मेन कारण म्हटल्यार जो फेरीचो जो रॅम्पाचो जो केबल आहा तो तुटलेलो आसा। तुटून तेज्या खातीर जी फेरी आहा ती ब्रेकडावन जाल्लेली आसा आनी आतां जर सुमार त्या फेरयेन जर पळोवंक वतात जाल्यार 2 4 व्हिलरी आनी सुमार 10-12 2 व्हिलरी आनी काही लोक त्या फेरयेन शिरकोवन उरलेले। जी फेरी आसा ती धक्याचेर तेकलेली आसा। खंय तरी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचो जी टीम आसली तांचो एकूच प्रयत्न आसलो की जो फेरयेचो जो केबल तुटलेलो तो घालून जी फेरी आसा ती धक्यार हाडपाचो। दनपारच्या अडेजांक ह्यो जाल्लेलो आसा आनी जे लोक आसा ते लोकांची काही एकूच मागणी आहा की जशे 4 व्हिलरी 15 वर्सां जावन स्क्रॅप करता तशीच ही फेरी ह्या फेरयेक 30 वर्सां मायज जावन गेल्लेली आसा अशें एज पर लोकां कडच्यान आमकां कळोन येता। तर लोक एकूच डिमांड करता की जी फेरी आसा तांकां प्रॉपर मेंटेनन्स करचो। अराउंड कितले वरां उरली तुमी? आमी 3 वरां उरली। 3 वरां सुमार उरली आमी। हां 3.5 वरां जाली। अचानक तो केबल तुटलो फेरीचो। पावता चालू असताना गाडी आमकां भायर काडपाक चान्स ना काडूंक मेळना। तेंच्यांनी दुसरी फेरी जॉयंट दोरी बी मारून ट्राय केली तरी अजून जावंक ना। लोकांक भायर काडले। तेंचे स्टाफ येयले ते केबल घालून तेंच्यांनी वयर हे केलें। ओके जस्ट पावले आमी। ओके 10:30 11 अडेच काही लोक अशें म्हणटा की काही फेरयेक मेंटेनन्स जाय कसो कमी 30 वर्सांची फेरी आसा अशें म्हणटा आतां। हां या पुराय प्रकरणाचेर रिव्हर नॅव्हिगेशनाच्या सिनियर सुप्रिटेंडंटान बाजू मांडली। फेरी बोटी एवरी इयर सर्वे जाता, रिसर्वे जाता आणि तांकां फिटनेस सर्टिफिकेट मरीन सर्वे जो आसा तो दिता आणि सो सगळे फेरी बोटी ह्यो सर्वे केल्ले आसा आणि फिट फॉर ऑपरेशन अशें सर्टिफिकेट मरीन सर्वेनाक दिल्ले आसता। आतां आमचे सकाळी आमचो इन्स्पेक्टर तो म्हाका इनिशियल रिपोर्ट दिल्लो आसा। मिनटान ती फेरीबोट आमी ओडून हाडल्या, दुसरी फेरीबोट आतां ताज्या जाग्यार वयता। आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पण इनिशियल जे रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे लोकांतल्यान रोप जो आसता वायर रोप तो सुटलो। ओके सर। आणि इट इज अ मेकॅनिकल फेल्युअर। बेसिकली हो मेकॅनिकल फेल्युअर आसा। तर हे जेन्ना फेरी बोट जेन्ना 24 दिसांतल्यान 18 वरां चलता तेन्ना अशें केन्ना मेकॅनिकल फेल्युअर जाता। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर।